Mogache Baba Bonino, Small is Beautiful, a study of economics as if people mattered. हो पुस्तक एक जर्मन लेखकान ताचें नांव अर्नस्ट शूमेकर 1903 वर्सा उजवाडाक आयलो आनी थोड्या वर्सांनी हो पुस्तक फामाद जालो संवसारभर. कित्याक जायत हे पुस्तकान लेखक सांगता की दाखल्यो वस्तू कोण एकदम गरजेच्यो शेवटाक ती शेवटाक आर्थीक फायदे हाडटात. बाबणीनो हो संदेश आमकां एके भाशेन आजच्या वाचपाक मेळ्ळा. आमच्या वाचपाक सांगतात की धाकल्यो वस्तू सोबीत आनी अशे तरेन सोरेस्पर सुरगीची बियां वमता. पयले वाचपाक आमकां इजा पोर्जेची खबर आयकल्या. ह्या वेळार ही फोर्सा बेबिलोन गांवांत खैदी आसले, तांकां दूख आसलें, तांकां घरदार नासलें, भाटां बेसां नासलीं, भोव करून ताका तांचें देव मन जीर नासलें. लोक उदास जालो, कंटेंपररी जालो, म्हणटाले आमकां सर्व सांडल्यात. पूण एजिकेल प्रभू ताका सांगता देवान तुमकां सांडूंक ना. एके भाशेन जेन्ना एक मनीस धाकलें झाड एका जाग्याक उमटून दुसऱ्या जाग्याक वमता तशेंच तो तुमकां कोत्तलो. ह्या गांवांतल्यान तुमकां काडून तुमकां परतून तुमच्या घरा हाडटलो आनी तुमची पुरसां व्हड व्हड जावंक पावतली संवसारभर. आनी शेवटाक हेच पोरजेंतल्यान सोरेस्पर आपल्या पुताक संवसारांत हाडटलो. आनी अशेंच घडलें. देवान तांकां सांडूंक ना. शुभ तवान आमी 2 ओंपाऱ्यो आयकल्यात. जेजू आयलो संवसारांत स्वर्गीय राज परगटूंक आनी हो वार कोत्तना खूब ओंपाऱ्यो वापरल्यो. कित्याक जायत लोक सिदी सादे आसले. पीपल वर सिंपल. आनी आज आमी हे ओंपाऱ्यांक म्हाका कसलो संदेश मेळटा जायत. पयली ओंपार एक मनीस आपल्या भाटान शेतान बियां रोमता आनी सुसेगाद विसवक येता. हे बियां आपले भितरले शक्तीन व्हड जातात आनी फळां बरीं हाडटात. हें पळोवन हो मनीस खुशाल जाता. तशेंच दुसरी ओंपार एक सांस्कृत बियेची धाकटुली शेतान वमतोच व्हड जातोच संवसाराक खुशालकाय हाडटा. कशें घडटा जायत नाचो वालोर कोणा मेळटा जायत. असलें जावन आमचें जिवीत. जेजू म्हणटा स्मॉल इज ब्युटिफूल. खरेंच. सो आमचे हे दोनूय ओंपार आमकां काय कसो संदेश दिता जायत. पयले सुवातेर आमी आमच्या कोरण्यांचेर नियाळ करूंक जाय. जर आमच्यो कोरण्यो कोर्तो बऱ्यो आसल्यार आमी संवसारांत बरीं बियां वोपोवंक शकतलेत आनी ताचो परिणाम जाता लोकांचेर. जर आमी वायट बियां वोंपल्यार तेन्ना फुडाराचेर बकून थोड्यांचेर वायट परिणाम जातलो आनी एके भाशेन ते वायट रस्त्यार पडटलेत. दुसरो म्हणजे जो वाद आमकां दिला संवसारांत तो आमी खुशालकायेन केल्यार मोगान केल्यार देव ताचेर आशिर्वाद घालतलो. इफ यू डू अ डेली वर्क फूल हार्ट गॉड वील ब्लेस इट. अशे तरेन आमी संवसारांत बरीं बियां घालूंक सोदतलीं. तिसरे सुवातेर पवित्र पुस्तक हें देवाचें उतर ताचो आमी मोग करूंक जाय आनी भुरग्यांक मोग करूंक दाखोवंक जाय. म्हणून अशें करचें आमी 2 दिसा थोडो वेळ काडूंक जाय. हें पुस्तक वाचूंक तेजे उतरांचें नियाळ करूंक. जर आमी स्वता केल्यार भुरगीं अशीं शिंकतलीं. बाबाणीनो सुरचें उतर परगटून देवान जेजून 12 शिश्यांक भिजून काडले. ते सादे आसलेत पूण 3 वर्सां तांकां आपले बरोबर दवरून ह्या राजाची खबर ताच्या काळजांक वोंपली आनी ते मागीर गेले आनी संवसारांत तांणी ही बियां वोंपली. तोच पावर जेजून आमकां दिला. आमच्या उतरांनी कोरण्यांनी
बरे कर्तुबांनी धाकल्या कर्तुबांनी हो वार करूंक आमकां देवाचो आदार आशेन मागुया.